इजाई अप्रावदेच्या पुस्तकांतलें वाचप. तकलेल्यांक धैर्य दिवचें एक उतर सांगूंक हांवें जाणा जावच्याक सर्वेस्परा देवान म्हाका एका शिसाची जीब दिल्या. एका शिसा भाशेन आपणाक चीत दिवंक हर सकाळीं तो म्हजो कान जागृत करता. सर्वेस्परा देवान म्हजो कान उगडला आनी हांव उपराटूंक ना, हांव फाटीं सरोंक ना. म्हाका मारतल्यांक हांवें म्हजी पाड दाखयली, म्हजें काड वडतल्यांक हांवें म्हजे पोल्ले दाखयले. केन्या आनी थिंपये मुखार हांवें म्हजें तोंड लिपोवंक ना. सर्वेस्पर देव म्हज्या आदाराक येता, देखून हांवें अखमानाची पर्वा करूंक ना. देखून हांवें म्हजें तोंड पात्रा भाशेन घट केलां. हांव लजेक पडचो ना म्हूण हांव जाणा. देवाचें उतर हें. Mucha deva, kiत्याक तुवें म्हाका सांगलाय. Mucha deva, कित्याक तुवें म्हाका सांगलाय. म्हाका पळयता ती म्हज्यो केळकुळां करता, ओंठ वळयता, तकली ढळयता. सर्वेस्पराचेर तो पातयो नासलो न्हय, आतां तोच ताका निवारून दी. सताचो ताका मोग आसा, तर तोच ताका सुटका दिवन दी, अशें ती म्हणटा. म्हज्या देवा, कित्याक तुवें म्हाका सांगलाय. वय सुन्यांनी म्हाका वेडो घाला, खोट्या मनशांनी म्हजेर धाड घाल्या. आनी बापसिल्या म्हजे हातांनी म्हजे पाय, ही सकड म्हजी हाडां हांवें मेजलीं. म्हज्या देवा, कित्याक तुवें म्हाका सांगलाय. म्हज्या आंगवस्त्रां सोडती घालनासा, आनी कोणाक कितें मेळटा म्हूण राखोनासा. पूण तूं सर्वेस्परा म्हजे तान पयस रावनाका. म्हज्या आदारा तोरतान म्हजे कुमकेके. म्हज्या देवा, कित्याक तुवें म्हाका सांगलाय. म्हज्या बोंडा मदीं तुजें नांव हांव वर्णितलो, ताचे जमतेन तुजी गीत गायतलो. सर्वेस्पराच्या भक्तानो ताची स्तुती करा. जाकोबाच्या संततेच्यानो ताची महिमा नावडाव. इस्रायेलाच्या भुरग्यानो ताचे वंदन करा. म्हज्या देवा,
साम पावलून फिलिपिकारांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप. भाव भयणीनो, सायंबाण तो देव, तरी त्या समासंपनाक तो लबदून रावलो ना. बगार मनशा सारको जावन गुलामांचें रूप घेवन ताणें आपणाकच पूर्णपणी खाली केलो. मनशा रुपान तो दिश्टी पडलो आनी आपणाकच खालतो कर मरणा पर्यंत, क्रुसाच्या मरणा पर्यंत तो विधेय जालो. देखून देवान ताका हाती उंच उबारलो आनी नवो प्रास वर्ते नांव ताका दिलें. अशें ताणें कुशी वेली भगव जैमून ह्या नांवाक हर एक दिंबी, सर्गी, संवसारी आनी पाताळी आनी परगटी जैमून हर एक जिबेन देव बापाचे महिमेक जेजू क्रिस्त म्हूण सोमी. देवाचे उतार हे. माथे वापरमाने आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताच्या कष्टा मरणाची चरित्रा. उपरांत जेजू कोहान अधिपतीचे उजीर केलो. अधिपतीन ताका सवाल केलें, तूं सुदैवांचो रायवे? जेजून जाप दिली, तें तूंच म्हणटाय. पूण प्रधान याजकांनी आनी मतबरांनी ताचेर मांडलेल्या फिर्यादीक जेजून जाप दिली ना. तोवड पिलात ताचे लागीं म्हणालो, तुजे विरोध कितें सक्कड ते सांगतात तें तुका आयकना? तरी पूण जेजून एकाकी जाप दिवनातले पळोवन अधिपती भोव चड विस्मीत जालो. पूर्वेच्या संदर्भार बंदिवाना पैकी लोकान मागलेल्या एकल्याक अधिपतीन सुटका दिवची दस्तूर आसा. त्या वेळार बराबस नांवाचो एक कुख्यात बंदिवान आसलो. देखून लोक थंय जमा जाल्ल्या वेळार पिलात म्हणा लागलो, हांवें कोणाक संदी जाय म्हूण तुमची खुशी? बारब्बासाक वा क्रिस्त म्हणटात त्या जेजूक? तांणी मोसरान ताका दंड दिलो म्हणलें पिलात बरें जानासलो. अशें पिलात नित्यसनार बसून आसतना ताचे पत्नीन ताका जागरान धाडलें. तूं त्या निरापराधी मनशाच्या रगड्याक वचनाका. ताचे निमते गेलते राती हांवें सपनांत जायतें सोंसलां. त्या वेळा भितर प्रधान याजकांनी आनी मतबरांनी बराबसाक मागिजे आनी जेजूक जिवेशी मारिजे म्हणून लोकांक फुसलायलें. देखून अधिपतीन, दोगा पैकी हांवें कोणाक संदी जाय म्हूण तुमची खुशी? अशें म्हणून तांचे लागीं विचारलेल्या वेळार बारब्बासाक म्हणून तांणी जाप दिली. तर क्रिस्त म्हणटात त्या जेजूक हांवें कितें करूं? विचारलें पिलातान. तांणी समेस्तांनी जाप दिली, ताका कुसार मार. पूण पिलातान विचारलें, कित्याक? कितें चूक ताणें केल्या? पूण ते आनीकी व्हडल्या ताल्यान उपराट्यो बोबो मारन म्हणाले, ताका कुसार मार. तोवळ पिलात आपणाचे आनी कांय चलना बदलाक गडबडूस सरता म्हूण समजलो. देखून उदक घेवन सगळ्या लोकां समोर हात धुवन म्हणालो, ह्या निरापराधी मनशाच्या रक्ताक हांव जबाबदार न्ही. तुमीच तें पळोवन घेया. आनी लोक म्हणालो, ताचें रगत पडूं आमचेर आनी आमच्या भुरग्यां बाळांचेर. तितल्यार पिलातान बाराबासाक तांकां सोडून दिलो. पूण जेजूक चेरबांत मारून कुडसार सुरच्याक ताका शिपायाचे अधीन केलो. तोवलो अधिपतीच्या शिपायांनी जेजूक राजांत व्हरून ताचे भोंवतणी आपलो सगळो पंगड एकठांय केलो. ताचे आंग वस्त्र तांणी काडलें आनी ताचेर एक रक्तांबर शेलो घालो आनी कांट्याचो एक मुकुट विणून ताच्या मस्तकार दवरलो आनी ताच्या उजव्या हातांत चिव्याची बेतकाटी दिली आनी ताच्या मुखल्यान दिंब्यांनी पडोवन ताची केळकुळां करून ते म्हणूंक लागले, नामान जुदेवांच्या राया. आनी ताचेर ते तिंपी उडयताले आनी ताच्या हातांतली बेतकाटी काडून ताच्या मस्तकाक मारताले. शिकी ताच्यो केबडायो करून जातास
रक्तांबर शेलो तांणी काडलो आनी ताचेच वस्त्र ताका न्हेसोवन ताका ते कुर्सार मारूंक व्हरून गेले. ते भायर सरन वता आसतना सिरेन गांवचो सिमोव नांवाचो एकलो तांकां वाटेर भेटलो आनी तांणी ताका जेजूचो कुडीस व्हांवूंक बलात्कार केलो. अशें गोलगोफ्ता म्हळ्यार कट्ट्याची सुवात म्हणले कडेन ते येवन पावले. ते रक्तांबोळ पडशिल्लो वायन ताका तांणी पिवंक दिलो. तो ताणें साकलो पूण तो पियेल ना. ताका कुर्सार जोडल्या उपरांत ताची आंग वस्त्रां ताणें सर्ती घालून वांटून घेतली आनी लागसार बसून ताका ते पारो करूंक लागले. ताणें मांडलेलो अपराध ताच्या माथ्या वयर हे परी बरोवंक लागलो, ओ जेजू जुदेवांचो राय. तो वेळो ताचे सांगाता दोग सोरी कुर्सार जोडले, एकल्याक ताच्या उजव्याक आनी एकल्याक ताच्या दाव्याक. ते वाटेन हेने तेने वेताले, ताची निंदा करतले आनी तकली हालोवन म्हणटाले, तूं देवाचें मंदिर नास करून 3 दिसांनी परत्यान ते उबारूंक शकतलोय न्हय? तूं देवाचो पूत जाल्यार कुर्सा वयलो सकला देव आनी तुकाच बचाव कर. तेच परी प्रधान याजक, शास्त्री आनी मालगडे ताची केळकुलां कर म्हणटाले, हेरांक ताणें बचाव केलें पूण आपणाकच बचाव करूंक तो सकना. ओ इस्रायलाचो राय खंय? तर कुर्सा वयलो तो देवून दी आनी आमी ताका सपनतल्या. देवाचेर तो पातळ्ळो मू. देवाक तो जाय जाल्यार तोच ताका सोडून दी. आपूण देवाचो पूत म्हणून तो सांगतलो न्हय? ताचे सांगाता कुर्सार सोडिल्लो चोरी तेच परी ताची निंदा करतले. दनपारां तावन 3 वरां पर्यान सगळ्या गांवार काळोख पडलो. सोडून 3 वरां जाताना जेजून व्हडल्या ताळ्यान म्हळें, एली एली लामा सबक्तानी. म्हणजे म्हज्या देवा कित्या तुवें म्हाका सांडलाय. हे आयकून लागसार आसलेले थोडे म्हणाले, तो एलियाक उलो मारता. तक्षणा ताचे मदल्या एकल्यान धांवून वचून एक दर्या आळमे आन्न शिरक्यांत बुडयलें आनी एक बुडयेक शिरकावन जेजून तांतलें साकी सारकें ताच्या ओंटांक धरलें. पूण हेर थोडे म्हणटाले, रावा, एलिया ताका बचाव करूंक येता जाल्यार पळया. जेजून परत्यान व्हडल्या ताळ्यान बोब मारली आनी प्राण सोडलो. आतां आमी मौन रावया. ताणें प्राण सोडताच देवाळाचो परतो वयर तावन सकला पर्यान पिंजून 2 फाळे जाले. भुंय कांपली, कडफां फुटलीं आनी मेल्ल्याचे फोंड उक्ते जाले आनी विशय घेवन आसले सबार भक्त जिवंत जाले. आनी जेजूचे जिवंतपण जाल्ले उपरांत ते फोंडांतले भायर आयले आनी पवित्र शहरांत येवन सबार जाणांक दिश्टी पडले. शतपती आनी ताचे सांगाता जेजूक पारो करून आसले जण भुंयकांप आनी घडलें ते सगळें पळोवन भोव सोर भियेले आनी म्हणटले, निसावन देवाचो पूत हो. देवाचें उतर हें, जेजू क्रिस्त थंय मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, 5 हप्त्याच्या तयाराये उपरांत पवित्र हप्त्याक आमी पांय तेंगता. निजाय की हो एक पवित्र हप्तो आमकां फस्कांचें फेस्त क्रिस्ती जिणेचें केंद्र जावन आसा. ह्या हप्त्यांत जेजूचें कश्ट मरण नियाळण पास्कांचो गूट वा जिवंतपणाचो संभ्रम महत्व समजूंक आमी तयार जाता. हातून आसा वैभव, जेवण, कुरीस आनी जिवीत. बागेवंत हप्तो बागेवंतपणान जियोवंक
नियाळोंक हातूं आशिल्ल्यो 3 प्रमुख संगती कश्ट, मरण आनी जिवंतपण. पूण आज ह्या ताळयांच्या आयतारा 2 संगती आमच्या मुखार आसात. जेजू जेरुझलेमांत येवची जैतेवंत तरान प्रवेश जाता. तशेंच जेजूच्या कश्टा मरणाची चरित्र आमी नियाळटा. जेरुझलेमाक जेजूचो प्रवेश कुर्साच्या बलिदानाक आयतें करता. तितले मात्र न्ही, कश्टांक माते मारूंक जेजू हांगासर तयार जाता. जेरुझलेम इस्रायलाचें राजकीय आनी धर्मीक केंद्र. थंयसर रावळेर आसा आनी देवाळी आसा. 2004 व्या इसवेंत मेल गिब्सनान पॅशन ऑफ क्रायस्ट एक पिंतूर केल्लें आसा आनी हें पिंतूर सगळ्या गांवांनी फामाद जाल्लें आसा. आनी ह्या फिल्मांत दाखयलीं तीं दृश्यां चित्रण सडीसावन कश्ट रगत हें चड रितीन पिंतरायलां. आनी ह्या फिल्मा मुखांतर धर्मांतावन पयस केल्ले समेत जायते जण फाटीं आयिल्ले आसात. आनी हांगा ह्या फिल्मांत जेजूचो पात्र केळिल्लो व्यक्ती जावन आसा जेम्स कॅव्हिसल. जेजूचो पात्र ह्या फिल्मांत ताणें केळिल्लो आसा आनी हो पात्र करूंक ताणें जायती तयाराय केल्ली आसा, कुडीची, मोतीची आनी आत्मीक. आनी ह्या वेळार ह्या व्यक्तीन केल्लो उल्लेख असो, इतले कश्ट एका व्यक्तीन सोंसचे जाल्यार कशें, आनी हें म्हाका चिंतूंक असाध्य म्हणलो उद्गार त्या व्यक्तीन तें फिल्म करता आसतना केल्लो हो उल्लेख जावन आसा. आयच्या वांजेलांत 3 प्रमुख संगती आसात. 3 रितीचो लोक आसा. शीस आसात, लोक आसा आनी अधिकारी आसात. ह्या तिनी पंगडांनी जेजूक स्विकार केल्ली रीत ती विविंगड जावन आसा. शीस जेजू सांगाता 3 वर्सां आसले. जेजूची शिकवण तांणी आयकल्ली, समजून घेतली. पेद्रू जेजूक वळखता तरी उपरांत जेजून कुरीस स्विकार करचें नाका म्हूण तो सांगता. जाकोब आनी जुआंव जेजूच्या उजव्याक आनी दाव्याक बसोंक चिंतात. जुदास जेजू संगी आसलो तरी जेजूक तो वेखोंक पळयता. ताबोर दोंगरार जेजून आपलें संपूर्ण ताचें रुपांतर जावन जेजू आपलें आपणाकच तांकां कळीत केल्यार जेजूक कोण म्हूण वळखून घेवंक ते मुखार सरणान. जेजू हांगासर आमी पळयता अधिकार, ग्रेस्तकाय, मान, गौरव जेजून केन्नाच अपेक्षूंक ना. ताका राय करूंक खुशी आशिल्ली लोकांक, पूण जेजू थंय तावन पयस सरलो. उजव्याक आनी दाव्याक बसूंक आशिल्ल्या त्या शिसांक जेजून एक शिकोवन दिली. लोक जेजूक जुदेवाचो राय, दावेदाचो पूत म्हूण ओलेव थाळयो घेवन जयकार करतात. सर्वेस्पराच्या नांवान येता ताका जय म्हणटात. वस्तुरां धर्नीर घालतात. रायांक स्वागत करच्या भाशेन ताकाय ते स्वागत करतात. दगले वाटेर हांतुळतात. रुखा झाडांचे थाळे वाटेर शिमटावन जेजूक ते स्वागत दितात. राय म्हूण व्हडल्या थाळ्यान बोब मारतात आनी जुदेवांचो राय म्हूण ताका आपयतात. जेजू कित्याक गाडवाचेर वचूंक चिंता? गोड्यार कित्याक जेजू वचना? रायान सडताव जावन गोड्यार वेचें, पूण गाडवाची विसोन जेजू कित्याक करता? आमी चिंतूंक पुरो जेजू दुबळो जाल्ल्यान तो गाडाव वा कत्तें वापरता म्हणून. पूण त्या काळार एकल्या लागीं गाडाव आसा म्हळ्यार तो एक ग्रेस्त मनीस देखून दुबळो म्हणून जेजून गाडाव विंसोवंक ना. बगार जेजू गाडाव कित्याक वेंचता म्हळ्यार गाडाव जावन आसा शांतीचो संकेत.
शांतीचो संकेत घडावन जावन आसा. शांतीचो दूत जावन जेजू जेरुसलेमाक प्रवेश करता. पूण हांगासर आमी आनी एक संगत आमी पळयता. त्या ग्रेस्त मनशान जेजूक घडावन दिलें. ग्रेस्त मनशाचें बरें म्हूण हांगासर आमी पळयता. त्याग करचें ताचे ती आसली ग्रेस्तकाय ताणें जेजू संगी वांटून घेतली. संवसारी संगतीक तो लबदून रावलो ना, कित्याक देवान त्या व्यक्तीच्या ग्रेस्त मनशाच्या गडवाची गरज उसारली. त्या व्यक्तीन जेजूक तें दिवन सोडलें. त्या व्यक्तीचें बरें मोन हांगासर आमी पळयता. हांगासर एका कुशीन कश्ट आनी एका कुशीन देवाची खुशी पाळोवंक जेजू मुखार सरता. तरी देवाच्या कुशेक कल्तिमान घालून जेजू कुरीस स्विकार करूंक मुखार सरता. लोकांन तांणी दाखयिल्ल्या त्या गौरवाक, तांणी दाखयिल्ल्या त्या बऱ्या मनाक थंयसर राय म्हूण वाकत आसतना जेजू फुगोवंक ना. ताका कळीत आसलें ताचें रायपण कसलंगी म्हणून. काल्वारीच्या पैनाक तो आयतो जाता. लोक गुलामात आसलो, तांकां रोमाच्या अधिकारितावन सुटका लाभतली, रक्षण मेळटलें म्हणलें चिंताप तांचे थंय आसलें. पातकाच्या बंदडेतावन सुटका दिवंक जेजू ह्या संवसारी आयिल्लो म्हूण लोकांक कळीत नासलें. आनी तांणी चिंतले बरी केदाळां घडना त्या वेळार तो लोक निराशी जाता. अधिकारी मुखार वगेच रावून आमकां आनी बाचावी ना, आमचें सक्कड संपलें आनी आमी कितेंच करूंक जायना, आमकां आमचो राय म्हणलें चिंताप तांचे थंय निराशी जाल्ल्या वेळार सक्कड ते सोडून वेतात, सांडून वेतात आनी जेजूक कुर्सार मारूंक सैत्य मुखार रावतात. कशें आमी ताळयांच्या आयतारा दिल्ल्या ताळयांचो कुरीस आमी करता, तेंच घडलें जेजूकी. तसो लोक ताका कुर्साय ताका म्हूण बोब घालता. हांगासर कल्वार पुरशावार ओलीव ताळयो नात, जयकारना वस्त्रां नात, खांद्यार कुरीस, कांट्याचो मुकुट, केपडायो आनी चेरबादांचे मार मात्र. इसाया प्रवादीन 12 वर्सां पयलें ह्या देवाच्या सेवका विशीं, देवाच्या पुताच्या मिसावां विशीं उल्लेख केल्लो आसा. तशेंच सांत पावलो फिलिप्पीकारांक बरयल्ल्या पत्रांत तो देव तरी त्या समासपणाक तो लबदून रावलो ना. आपणाक संपूर्ण रितीन ताणें खाली केलो, बापाक विधेय जालो म्हूण सांत पावलो फिलिप्पीकारांक बरयल्ल्या पत्रांत तो कळीत करता. भाऊ भयणीनो, ताळयांचो आयतार आनी निमानो शुक्रार आमच्या जिवितांत जायते फावटी येता. बरें करूंक, समाज सुदारूंक गेल्ल्यांक, अहिंसा उखल धरल्यांक, सदानितीन झुजिल्ल्यांक ताळयांचो आयतार आनी निमानो शुक्रार सुकाणा. जायते फावटी एका व्यक्तीक आमी वयर दवरता, त्या व्यक्ती विशीं आमी बरें उलयता, पूण फाटल्यान त्या व्यक्ती विशीं नाका जाल्ल्यो खबरो करून ताका आमी सकला घालता. आमकां बाराबासाक दी, सोराक सोड, आमकां सोर जायत, आमकां जेजू नाका, आमकां सोर जायत. निमाण्या शुक्रारा उपरांत पास्क आसा. जिविताचो संभ्रम, होगळाप, शाबासकी, क्षणीक कश्टी आमच्या जिवितांत उतरोवन वेतात, पूण पुनर्जिवनपण तें सासणीक. जिवनपण सासणीक जावन आसा. देखून संवसारी संगतीक क्षणीक सुखाक लबदून रावनासतना जें कितें सासणीक जिवीत आमकां देवान जोडून दिलां, तें जोडूंक आमी हर एक दीस प्रयत्न करूंक मुखार सरया. बरें करूंक आमी मुखार सरया. शांतीचें राज स्थापीत करूंक ह्या संवसारी जेजू आयिल्लो. ह्या शांती खातीर तो झुजलो. शांतीच्या वाटेन चलोवंक जोगती शिकोवन जेजून आमकां दिली. पूण आज आमी आमकांच विचारूंक जाय, जेजून ह्या संवसारी
हाडून आयिल्लें तें शांत समाधान आमच्या चलत्या जिवितांत जियोंक आमी तयार आसा ओंगी. वय कश्ट आमच्या जिणयेचो वांटो, कश्टा मुखांत्र जिणयेक अर्थ सोदून काडून जेजून आमकां उलो दिला. तर प्रत्येक रितीन बागेवंत हप्त्याक आमी पांय तेंकता आसतना हो बागेवंताक तो बागेवंतपणी सांबाळूंक, बागेवंतपणी जियोंक आमी मुखार सरया. सोम्याची कश्टांची कथा आमच्या जिणयेक बरवसो जावं दी, जिणी बरवशान जियोंक प्रेरण जावं दी. आनी प्रत्येक रितीन ह्या बागेवंत हप्त्यांत जेजूचे कश्ट मरण नियाळ करून जेजूचें जिवनपण पणाचो महात्व समजून घेवंक ह्या संवसारी आमची जिणी संपूर्णयेन जियोंक आमी कृपा मागया. आमेन.